थिवी शिरसय वाठारातल्या पोरण्या तळ्याची सामकी अवतिकाय झाल्या। या नादी या तळ्याचे उदक गणपती विसर्जन पिवपाक न्हावपाक लेगीत वापरताले, पण आता लोक कोयर उडयल्ल्यान आनी बुरशेपणा केल्ल्यान भलायकी कडेन खेळ चल्ला। तशेंच तळ्याचे अस्तित्व धोक्यात आशिल्ल्याचे तिडकल्ल्या थळाव्यांनी सांगला। आमदारान आनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या तळ्याकडेन आडनदर करची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ही आम्ही तळी आमची आदिस्थान म्हणजे माझे पेरेंट्स बी हांगा न्हाताले, हांगासून उदक भरून घरा व्हरताले पिवपाक, अशी ती तळी आसली। ही तळी खरीच बरी आसली। आनी आतां कितें जालां, ही जी रस्त्यार जी दिसता पळय ही इल्लिगल शॉप्स, आनी सरकार आमचो सांगता ते बर्ड जाल्या उपरांत की बाबा कोणाक ऑक्युपन्सी आहा पळय तांकां ट्रेड लायसन दिवपाक जाय। हांवें कमीत कमी 7 ते 8 फावटी पंचायतीन ऑफिशियली अनऑफिशियली रिक्वेस्ट करून घेतली की बाबा सिरसय आमच्या सिरसय वाठारांत जे रोडाक आसा तांकां कितल्या जाणांक तुमी ट्रेड लायसन दिल्या। आयच्या डेटीक सिरसय आमच्या हितून जवळ 5 ते 7 दिले आसतली फूल एंटायर सिरसय। ही टोटल इलिगल। ताका चिकन सेंटर ताका एफडीए लायसन काय ना कांयच ना। ह्यो हांगासर वायन हॉटेल आहा सगळ्या हेजेर लक्ष दिवप कोणी। हांव खरो सांगता, हांव आमचे हेल्थ मिनिस्टर एफडीए मिनिस्टर तांकां हांव सांगता रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी हांगा लक्ष घाला। हेतून लोकांच्या जिवना कडेन तुमी खेळटात। हे चिकनाक उदक व्हरता तो भितरलें उदक व्हरता चिकन साफ करता चिकन विकता, आनी हे लोक आनी हेतून आमी परत गणपती बुडोवपाचे चिकन ते पळय हांगा दिसता पळय ते सगळे परप्रांतीय। म्हाका तेतून कांय ना, हांव वोटाचें राजकारण करपाक येवंक ना हांगासर। हे परप्रांतीय जे लोक रावता पळय तेंच्यांनी हांगासर ही घेतल्या शॉपां रेंटाक घेतल्या आनी तेतून टॉयलेटाकूय भितर बसतात। मागीर सुलभ शौचालय म्हणटा जो आमचो सरकार म्हणटा पळय सगळ्यांच्या घरांनी पावला म्हणटा तो तेंचे कडेन पावूंक ना। आनी हे इलिगलिटी जे एक्सटेंशन ऑफ रोड आहा जो हायवे रोड एक्सटेंशन मागीर जे गव्हर्मेंटान घातल्या पळय तेजेर शॉपां घातल्या पळय ताका आमची सिरसय पंचायत सोड। हांव एलिगेशन करता की आमचो कन्सर्न लोकल एमएलए मिनिस्टर हेणी कित्याक लक्ष घालूंक ना हेजेर। ही तेजी जबाबदारी आसली। ना जाल्यार तुमी म्हाका सांगा तेजे कडेन एमएलए कडेन जायना जाल्यार तेणी बे म्हणपाचें। हांव बे म्हूण म्हणटा, हांव तेंच्या सारकें आर्ग्युमेंट करना। हेणी ताका म्हटलें तेणी हाका म्हटलें तसलें म्हाका आर्ग्युमेंट करपाचें ना। हांव जस्ट लोकांच्या बेनिफिटाक लागून सांगता। ना जाल्यार हांव म्हाज्या स्वताच्या लेटराचेर हांव करता कंप्लेन दिता आनी तांकां काडपाक लायता। पयले फावटीन तुमकांय खबर आसा की हे जे तळे आहा न्हू ते तळे म्हाका दिसता आमी जावच्या पयलींसून लोक हांगासर गणपती बुडयता। आनी जवळ जवळ म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे हांवें तुमकां एक पयली बायट दिल्ली जवळ जवळ 3.5 वर्सां पयलीं की हांगासर हे अशे तळे उरला तेतून आमी गणपती कशे बुडोवपाचे। आतां तेतून 3 वर्सां 3 फावटी गणपती आमचे जाले, आतां हे 4थ्या वर्साचे आसले। सो हांवें तेन्नाय रिक्वेस्ट केलें सरकारा कडेन आमच्या आमदारा कडेन की बाबा हे मातशें कितें तरी हेका करचें म्हणून। सो हाडले एक दीस मशीन आनी इतलो कुडको तो मातसो दिसता पळय ताका मशिनीक भोंवडयले आनी सोंपयले। सो ह्या कारणान आमी आतां खूब फावटी हांवें ट्राय केलें आनी तेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळनासली एज अ तेन्ना हांव पंच आसलो। आतां कितें जालां आतां झडपी जाल्या कारणान म्हाका मातशें म्हाजो एरिया वाडल्या कारणान म्हाका काम करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा। जे लोकांनी म्हाका दिल्या पळय ऑपॉर्च्युनिटी त्या ऑपॉर्च्युनिटीचेर हांव ताजो नक्की फायदो घेतलो। आनी येता ते 2-4 दिसां भितर हे तळे साफ करपाचें काम हांव म्हाज्या हातूंतसून सुरवात करतलो विथ द हेल्प ऑफ आमचे लोकल एमएलए मिन्स कार्लोस आल्वेरा। ताका सांगलें हांव की जातालें मातसो तुमचें कितें गव्हर्मेंटा मार्फत कितें जातालें करून दियात न्हू, पूण तें जावपाक न्हू। सो आमी आनी आमची गांवची बायलां स्पेशली महिला मंडळ सगळीं जेंचे करून तेंच्यांनी हांवें पंचायतीक लेटर केल्लें आसा, रिक्वेस्ट लेटर केला की आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह करया असो तुमी ह्यात पंचायतीक आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा। तशी महिला मंडळांनी केल्या, महिला मंडळान म्हाकाय केल्ली आसा। आनी त्या महिला मंडळाच्या उतरा वयरसून म्हाकाय दिसतालें जे 3-3.5 वर्सां हांवें तुमकां सांगलेल्या कारणान हांव हे अवश्य करतलो। ह्या चवथीक ह्या गाडीन तरी आमी गणपती बुडोवचे ना हे नक्कीच आसा। ते भले म्हाज्या पोलसांचे पयशे घालून म्हाका करचे पडोंक, पूण हांव करतलो आनी हे क्लीन करून लोकांक दिसपाक जाय की बाबा हांगासर गणपती हाडपाचे आनी हांगा बुडोवपाचे। त्या तळ्याची जी दुर्दशा जाल्या पळोवप जाल्यार आयज जे हांगासर जे मच्छर जाता किंवा जे जळारी जाताले त्या जळारीचे जे सरावंडींग इतल्या लोकांक त्रास जाता की न्हिदपाक त्रास जाता। तशेंच कितलेशे डेंगू जाले हांगासर हे इतले हे हेल्थ पासून तेजेर लक्ष दिना। आनी हे कशे पद्दतीन हे करपाचें, पयलीं आमचे हांगासर शेत जातालें, कालांतरान हांगासर जेन्ना कॅनल गेलो तेन्ना कॅनलाचें उदक हांगासर चड येवपाक लागलें आनी आतां शेत बंद जालें आनी शेत पूर्ण ते बंद जाल्या कारणान थंयसर आतां चड जळारी जावपाक लागले, उदक सांठोवन उरता।
पूण हांगा कोणूच लक्ष दिना. बाबा हांव कितें म्हणटा, ओके तेजेर कितें तरी एक कितलेशे स्किमी आसात, कितलेशे जर ते डेव्हलपमेंट जाल्यार त्या तळ्याचेर कितें तरी बरी उदरगत करची, तेजी कितें तरी सोक्षो मोक्षो लावपाचो. आतां शेत ओपोंक मेळना हेजो अर्थ ते अशेंच उडोवपाचें. आयज तेजेन कचरो हाडून लोक उडयता, सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीन थंयसर घाण जाता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, कारण हो हांगासर जे तळे उडयला तो गार्बेजीचो स्थान जावपाक फावना. हें म्हाजें म्हणणें आसा. तेन्ना आयचो MLA आसा, नाजाल्यार आमचो आतां ZP जाला, तेणी हेतून लक्ष घालून त्या तळ्याची कितें तरी उदरगत करची. आता तुम्ही फाटल्यान तळें पळयला तुमी, हाचे बद्दल ZPन तुमकां सांगलें, हेमंत कांबळे तुमकां सांगलां कशें कितें. एक तळें हें इतलें पयलीं ब्युटिफूल आसलें की हांगासर लोक शिकताले बसून आनी हांगा शेत पिकयताले, वांयगण बी जाताले. पण आतां पयशे जाले ते साठी ती सगळी ती शॉपां येयल्यान पळय, आनी ते शॉपा खातीर हें उदक भायर वचपाचें बंद जालां. आनी त्या खातीर हें सगळें आतां उदक हें सांठोवन उरता आनी सगळें हांगा अशें जळारी बी जातात आनी कितलेशे जाणांक डेंगू बी जाल्यात. हांव त्या खातीर हांगा पंचायती कडेन आनी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या तळ्याचें ब्युटिफिकेशन करचें. कित्याक अशें इतलें सुंदर तळें हें आसा, तेजें बरें ब्युटिफिकेशन करचें आनी लोकांक तेजो कितें फायदो करून दिवचो. देव बरें.